नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभर कितें घडटा तें आमी तुमचे म्हऱ्यान हाडटलेच. आमचे गोंयभरचे रिपोर्टर जॉइन जातले. पण सद्याक कोविडा बरोबरच जो एक म्हत्वाचो विशय चल्ला तो शिक्षणाचो. 10वीची परीक्षा रद्द जाली, 12वीची परीक्षा रद्द जाली. निर्णय ह्या परिस्थिती भितर हे घेवप घडये क्रमप्राप्त आशिल्ले, पूण त्या निर्णयांचो परिणाम कितें आनी फुडलें एकाडेमीक इयर जेन्ना तेंकलां लुकींग एट अस इन द फेस कशें, तेन्ना आमी कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, कितें प्रिपरेशन करपाक जाय आनी आतां जे निर्णय घेतल्यात तांच्यो कॉन्सिक्वेन्सीस कितें, ह्या गजालीचेर उलोवपाक आज आमकां जॉइन जातात गोंयांतले नामनेचे शिक्षण तज्ञ आदले प्रिंसिपल नारायण देसाय. सर वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल, तुमी सर ह्या दोनी गजाली कडेन कशें पळयतात? परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय, कूड वी हॅव डन समथींग बेटर ऑर दीस वॉज दी ओनली अवेलेबल ऑप्शन? तुमकां कितें दिसता? नमस्कार. खरें म्हणजे निर्णय जो जालो तो नाइलाजान आणि निरुपायान जो घेवपाचो निर्णय आशिल्लो तो जालो. हाजो एक अर्थ असो जाता की हो निर्णय घे पर्यंत शिक्षणा बद्दल किंवा परीक्षा बद्दल जे कितें मंथन जावपाक जाय आशिल्लें शिक्षण व्यवस्थेंतल्या लोकां कडल्यान तें काय जाल्लें दिसलें ना. आणि निर्णय शेवटी सरकार घेतले आणि बाकीचे जे घटक आसात शिक्षणातले तांणी फक्त हय निर्णय घेतलो जालें अशें म्हणपाचें, हाताक हात लावपाचो, अशी ही परिस्थिती दिसली. आता हातूंत भुरग्यांक शिक्षकांक दोशी धरपाक कांय अर्थ ना. पूण एक गजाल खरी की शेवटी शिक्षक म्हणून एक संघटीत असो वर्ग आसा, ताजो म्हणून एक आवाज आसा, शिक्षक संघटना आसात, हांचे भितरल्या कोणे एक 4 पर्याय दिले अशें खंय दिसूना. सार्वजनीक पद्दतीन तांणी ह्या विशयाचेर कितें चर्चा केली अशेंय खंय दिसूंक ना. हाचो अर्थ असो जाता की शिक्षण व्यवस्था ही खंयच्यान तरी चलपाची आणि आमी सगळ्यांनी फक्त सांगता तितलेंच करपाचें अशे तरेचो एकूण मानसिकता दिसली. खरें म्हणजे गोंयचें चित्र अशें आसा की गोंयांत ज्यो शिक्षण संस्था आसात त्यो चलोवपी अशे तरेची व्यवस्थापनां आसात आणि ह्या व्यवस्थापनांनी आपापल्यो शिक्षण संस्था सुरू करतना आपल्या गांवाचो किंवा आपल्या वाठाराचो विचार केल्लो आणि बरें शिक्षण दितले ह्या हावेसान त्यो सुरू केल्ल्यो. तांकां सरकारी अनुदान आसा. पूण म्हजे संस्थेंत कितें जावचें, अडचणी आयल्यार कितें करचें हाजे बद्दलचो विचार संस्था चालक म्हणून, संस्था चालकांची एक संघटना आसा, मॅनेजमेंट्स असोसिएशन आसा, हेडमास्टर्स असोसिएशन आसा, टीचर्स असोसिएशन आसा. म्हणटकच शिक्षणातले ह्यो ज्यो सगळ्यो संघटीत असो जो वर्ग आसा हाजे शिक्षणातलें योगदान कितें? परीक्षे खातीरूच शिकयतात हें म्हाका मान्य, मुळात थंय चूक आसा. पूण सद्याचे परिस्थितीत शिकोवप परीक्षे खातीर आणि परीक्षा घेतल्यो काय आमचें सार्थक जालें सगळ्याचें, निकाल लायलो काय भरून पावलें, ही जी वृत्ती आसा हीच मुळात दाखयता की आमचे शिक्षण व्यवस्थेंत शिक्षणाचेर विचार कांयच जायना. सर, पण हो जर विचार तुमी म्हणटा तशी जर हाजेर जर चड मंथन जाल्लें, तुमकां दिसता की आतां जो निर्णय घेतला ताजे परस वेगळो कितें निर्णय घेवप शक्य आशिल्लो? आज अशी परिस्थिती आसा की मोलावणेची कितकीशीच तंत्र आमचे कडेन उपलब्ध आसा, मोलावणेच्यो कितल्योश्योच पद्दती उपलब्ध आसात. जर चर्चा जाल्ली जाल्यार आज घेतिल्ल्या निर्णयाक जी स्वीकृती मेळटली आशिल्ली ती विचार करून आणि सगळ्यांच्या सहभागान घेतिल्ल्या निर्णयाची स्वीकृती असो ताजो अर्थ जातलो आशिल्लो. आता फरक कितें पडटलो हें अर्थात कळटलेंच, कारण जे तरेन ह्याचेर विचार हाजे पयलीं जाल्लो की हें 0 इयर म्हणून डिक्लेअर करात, शिक्षणाचे नदरेन हें 0 इयर अशें जाहीर करात, अशे तरेच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो. ताजेरूय कांय विचार जावं ना. म्हणटकच जेन्ना विचारूच जायना आणि महत्वाचें म्हणजे शिक्षणाक आर्थीक भार जरी सरकार उखलता जाल्यारूय शेवटी समाजान केन्ना विचार करपाचो आपल्या शिक्षणाचो?
बरोबर. समाज म्हणून आमची कितें जबाबदारी आसा काय ना, हं. हो प्रश्न विचाराक येवंक जाय अशें म्हाका अजूनय दिसता. सर तुम्ही किती म्हणतात की परिस्थिती खबर असून पुसून वी वेर अनप्रिपेर्ड, वी वेर, आय वुडंट से वी वेर कॉट ऑफ गार्ड, पण कितें चल्लां हें आमकां खबर आशिल्लें, बट शिक्षण हें आमच्या प्रायोरिटी लिस्टा भितर ना अशें दिसता. म्हाका स्वताक तर दिसता की शिक्षण हें आमी महत्वाचें मानिना. हं. कारण जर तें महत्वाचें मानलेलें जाल्यार ताका गोंयांत एक मंत्री आसतलो आशिल्लो, ज्याचे कडेन वचून सर्वसामान्य नागरीक सांगतलो आशिल्लो की बाबा रे म्हजीं भुरगीं शिकतात, हं. तांचो विचार करपाक तुका वेळ आसा. कितलीं वर्सां जालीं गोंयाक शिक्षण मंत्री ना स्वतंत्र असो. म्हणटकूच फावता त्या वेळार जर तुमी शिक्षण करतले जाल्यार तें शिक्षण तुमकां कित्या खातीर उपयोग पडटलें हाचो विचार जावपाक जाय. एक आज सर, दुर्दैवान हय सर, गो हेड. आज दुर्दैवान सरकार कोणाचेंय जावं खंयचेंय जावं शिक्षण हें दुर्लक्षितूच न्ही, तर शिक्षण हें सध्या कोणाचें असो प्रश्न पडटा अशी परिस्थिती आसा. सर मुद्दम एक गजाल म्हाका विचारपा आनी वीच इज व्हेरी स्पेसिफीक विथ रिगार्ड्स टू ह्या वर्साक जे एसएससीक आशिल्ले तांचे, आनी तांचे बाबतीत एक परिस्थिती जाल्या ती म्हळ्यार तांणी आतां मेरेन खंयचीच सिरियस एग्जाम फेस केल्ली ना, वीच इज अ व्हेरी युनीक केस. दीस वूड हॅव बीन दियर फर्स्ट. 9वेची ताणें फेस केली ना कारण पोरू तशी परिस्थिती आशिल्ली, आनी ह्या वर्साक 10वेची केली ना बिकॉज ऑफ नो डिटेन्शन पॉलिसी. ह्या बॅची कडेन तुम्ही कशी पळयतात की सदो जे एग्जामी फेस करून मुखार पाविल्ली बॅचीस आनी ही बॅच, ह्या दोन हातूं भितर तुमकां फरक कितें दिसता, आनी तांची फुडली जी वाटचाल आसा ताजे खातीर तांणी कशी कितें कितें गजाली मतींत दवरप म्हत्वाच्यो? एक तर कितें जालां की सगळोच भार जो परिक्षेचेर घालप चलता हेच मुळात चुकीचें आसा. आतां जे सगळे लोक समजतात की नो डिटेन्शन नावाची पॉलिसी आयिल्ली म्हणून सगळ्यांनी अशें धरलां की कोणाक नापास करप ना अशें कितें तरी फतवो आयिल्लो म्हणून. मुळात नापास आणि पास ही उतरांच काडून उडयात असो तो मुळात विचार उद्देश आशिल्लो. आशिल्लो. हय, आणि ती कित्याक काडून उडयात, तर एका मार्काच्या फरकान किंवा 2 मार्कांच्या अंतरान कोण तरी पास आणि कोण तरी नापास ठरता. म्हणजे हे मोलावणेचें तंत्र किंवा हे मोलावणेचें तत्व चुकीचें आसा. इव्हॅल्युएशन प्रिन्सिपलूच फॉल्टी आसा हेच एके तरेन आमी मान्य केल्लें न्ही. हय. पूण तें केल्या नंतरचें जें काम करपाचें आशिल्लें तें आमी केलें ना. आणि म्हणून आमी आज हे परिस्थितींत आसात की जर पेन एंड पेपर अशी ऑर्गनायज्ड परीक्षा नासत जाल्यार आमचे कडेन परीक्षा जावं शकना. ह्या सर ही जी बॅच आसा सद्याची त्या बॅचा कडेन तुमी कशी पळयतात आनी मुखार वतना आनी खंयची खंयची गजाली तकल्यांत दवरप म्हत्वाच्यो? आतां कितें जावपाचें आसा की मुळात हे बॅचीक म्हणजे आतां जी 10वेक परीक्षा दिन आसतना पास जाली हे बॅचींत हरशीं खंयी आसता तशेंच प्रमाण भुरग्यांचें आसतलें ज्यांनी वर्गांत प्रामाणीकपणान काम केलां, परीक्षे कडेन गंभीरसाणीन पळयलां, ही भुरगीं आसतलींच. प्रश्न असो आसा की ती डिमोरलायज जातली. आणि दुसरी जी गजाल चल्ल्या की परीक्षेत पास जालो जाल्यार तूं कोण आनी तुका कितें येता हाचें कांय म्हत्व ना. हो जो भाग आसा ह्याका ना जाल्यारूय आमी पुश्टी दीत आयल्यात आज पर्यंत. म्हणटकच फाटल्या बॅचींनी हाजे परस कितें खूब वेगळी परिस्थिती आशिल्ली अशें समजुपाची गरज ना. म्हणजे हांव ह्या मताचो जे तरेन परीक्षा चलतात, जे तरेन परीक्षांचें व्यवस्थापन चलता तें पळयल्यार व्हडलो असो फरक दिसना. फक्त फरक येतलो खंय की ह्या भुरग्यांचें डिमोरलायझेशन जातलें. म्हणजे मानसीक दृश्टीन ह्या भुरग्यांचें खच्चीकरण जातलें. ही भुरगीं फुडें वतना सतत हो विचार तकलेंत धरून बसतलीं की हय आमची परीक्षा जाली ना 10वेची. हाजे फुडली वायट गजाल अशी जावपाची आसा की जर आतां चलता तेच तरेचे वर्ग चल्ले जाल्यार शिक्षक वर्गूच तांकां सांगपाचो आसा की तुमी परीक्षा दिनासतना पास जावन आयल्यात म्हणून. आणि हें चड घातक आसा. बरोबर. हें वातावरण वर्गांतलें आनी संस्थांतलें बदलपाचे दृश्टीन खूब मोठें काम. सर ह्या भुरग्यांक तुमचो सल्लो कितें, जांचे घडये ते आयुश्यभर आतां उरलें की तुमी 10वेची परीक्षा दिली ना म्हणून, ह्या भुरग्यांक तुमचो सल्लो कितें? हांव इतलेंच म्हणन की तांचे भितरल्यान कदाचित आतां जे भुरगे
ज्यांका परीक्षा जाय आशिल्ली तांचे खातीर खरें म्हणजे आजूय बी प्रवेश दिल्या नंतर सुद्धा वेगळे तरेची इव्हॅल्युएशन प्रॅक्टिसेस संस्थांनी इंट्रोड्यूस करच्यो, कारण त्यांचो मोराल जर वाडटलो जाल्यार अशे तरेची व्यवस्था त्या संस्थांनी करूंक जाय. कारण ज्या भुरग्यां मदीं हो पोटेन्शियल आसा की आमी आमच्या धीरार फुडें वतात असो विश्वास तांकां दिसूंक जाय आणि तो तांचे कडेन आसा जाल्यार तो वाडोवपा खातीर त्या संस्थांनी प्रयत्न करचे पडटले. हातूंतल्यान कदाचित आनी एक गजाल जावंक शकता की ज्यांनी आज पर्यंत परीक्षा गंभीरसाणेन घेवंक नाशिल्ली अशे भुरगे कदाचित गंभीर घेवंक शकतात परीक्षा कांय प्रमाणात. कारण एकदा हे भोगल्या नंतर तांच्याय लक्षांत येता की म्हणजे परीक्षे खातीर म्हणून थोडो तरी कितें त्रास घेवपाक जाय, परीक्षे खातीर म्हणून तयारी करूंक जाय आणि संद मेळटा जाल्यार अशें करपी भुरगे मेळटले. हाजे पेक्षा म्हजें त्या भुरग्यांक म्हणणें अशें आसतलें की अखेर आज पर्यंत तुमी जे समजून चलताले की फक्त परीक्षे खातीर शिकपाचें आसा तो भ्रमाचो भोपळो फुटला आणि परीक्षा नासतनाय तुम्ही पास जातले म्हणटकच अखेर तुमकां कितें कळटा, तुमकां कितें जमता आणि तुमकां कितें करपाचें आसा ह्यो गजाली तुम्ही हो निर्णय ह्या बॅचीक स्वताचे मूल्यमापन करून घेवचो पडटलो. आज एक मार्कशीट आज एक मार्कशीट ना जे सांगतले की तुका इतली मार्क पडल्या म्हणटकीर तूं हांगा गेल्यार बरो आनी तितली मार्क पडल्या म्हणटकीर थंय गेल्यार बरो. जे मार्कशीट तयार जातले त्या मार्कशिटा उपरांत सुद्दां स्वताचें मूल्यमापन करून हो निर्णय घेवप खूब म्हत्वाचें आसतलें. म्हाका तरी तशें दिसता, कारण ना जाल्यार आजूय बी आमचे कडेन मार्कशीट कितलें खरें आसतालें, खरें ह्या अर्थान की खऱ्यांनीच कौशल्य ताजे कडेन आसा म्हणून मार्क आसताले काय कितें आसतालें होय प्रश्न आसा. हो प्रश्न आसाच. 12वीची सर जी परीक्षा रद्द जाल्या त्या 12वीची बॅची कडेन तुमी कशें पळयतात आनी तांचे खातीर सल्लो कितें? 12वीचो भुरगो हो खरें म्हणजे 18 वर्सांचो आतांच्या नेमा प्रमाण. हय, म्हणजे तो एका अर्थान ताजें भुरगेपण सोंपलां, तो एडल्ट म्हणटकच ताका केवळ आतापर्यंत जशें चलतालें हांव ह्या कोर्साक वतलों काय त्या कोर्साक वतलों इतल्या पुरतीच जी गजाल आशिल्ली हाजे पेक्षा वेगळे तरेन विचार करपाची गरज आसा. हांव तर म्हणून दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिसगायज. कारण आमचें बरेचशें शिक्षण हें भायल्यान चलता, तें व्यक्तिमत्वा भायर चलता. आता तें व्यक्तिमत्वा भितर सुरू जावचें ह्या निमतान अशें म्हजें मत. आणि म्हणून ह्याय भुरग्याक 12वीच्याय भुरग्याक आता निर्णय घेतना की आमी कित्या खातीर शिकतात ह्या मुळाव्या प्रश्ना पासूनच विचार करचो पडटलो. कारण जे पिरायेचेर हे भुरगे आयल्यात ते पिरायेचेर तांची सपनां आसतली बरोबर. आणि तांकां शिक्षण कित्या खातीर आणि शिक्षण घेवन आमी कितें करतले हाजी म्हणून एक नजर येवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ह्या संकटान तांकां ती नजर येवची चडांत चड भुरग्यांक. कारण ती फक्त त्या भुरग्यांकच न्ही जाल्यार संपूर्ण वेवस्थेकच जर ती नजर जर आयली जाल्यार सर फुडले एकेडॅमीक इयरा कडेन जेन्ना आमी पळयतात आनी इट इज नॉट दॅट नेक्स्ट एकेडॅमीक इयर इज फार अवे, इट इज डेस अवे. सो आनी ही जर परिस्थिती अशीच उरली, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, भुरग्यां खातीर वॅक्सीन केन्ना येतलें त्या बाबतीक अजून कांय गॅरंटीज नात. अशे परिस्थिती भितर तुमकां कितें दिसता की हो जो फाटलो आमचो अनुभव आसा त्या अनुभवाच्या आधाराचेर किती प्रिकॉशन्स प्रिपरेशन्स आमी फुडल्या एकेडॅमीक इयराच्या दृश्टिकोनांतल्यान करपाक जाय? म्हजें स्पश्ट मत अशें की शिक्षणाच्या संदर्भात जितल्यो म्हणून यंत्रणा आसात जातूंतल्यो अर्द्या वयर न्हिदिल्ल्यो आसात त्या यंत्रणांचें कांयच काम चलना. म्हणजे खुद्द आमचें शिक्षण खातें हें मनीसबळाचे बाबतींत कितलें म्हणजे जाका म्हणूं येता की वीक आसा, अक्षम आसा हें हातूंतल्यान कळटा. कारण ह्या वेगळ्या वेगळ्या शिक्षणाच्या आयामाक किंवा आंगाक जे तरेन न्याय मेळपाक जाय ते तरेन न्याय मेळपाक आमचे कडेन मनीसबळूच ना. म्हणटकच ही जाली शिक्षण खात्याची परिस्थिती. आमचे कडेन एक
राज्य पावंड्यावयली सल्लागार समिती आसूंक जाय हय किंवा सल्लागार मंडळ आसता. हय ह्या सल्लागार मंडळाची आमकां कांय खबरूच ना फाटलीं कांय वर्सां. हम्म, SCERT सारखी संस्था आसा, थंय कोण आसा हय हें सोदपा सारकें आसा. हम्म, एक संचालक कोणाक तरी नेमलो काय संस्था चलता ही समजूत चुकीची. एब्सोल्युटली. म्हणटकच संस्था म्हणून, यंत्रणा म्हणून आणि व्यवस्था म्हणून जर आमी तांकां फावो तें बळगेंच दिवचे नात हम्म, जाल्यार हे प्रश्न अशेच ऐन वेळार फायर फायटिंग करून सोडोवपाचे जातले आणि तें फायर फायटिंग हे फक्त आमी केलें अशें म्हणपा पुरतेंच उरतलें. प्रश्न थंयच उरतले. सर आयचो दीस इमिजिएटली गेलो. तुमकां कितें दिसता की फुडल्या एकाडेमीक इयराच्या दृश्टिकोनांतल्यान किती एक दोन पावलां उबारपाक जाय? न्ही, एक पहिली गोष्ट म्हणजे डिसेंबर पर्यंत हम्म, ही अनिश्चिती अशीच उरतली. बरोबर. म्हणटकच जर डिसेंबर पर्यंत हे सगळें अनिश्चित उरतलें जाल्यार तुमच्या हातांत वेळ कितें उरता? हम्म, मागीर तशें जर आसत जाल्यार एक तर ऑनलायन शिक्षणाचो एक व्यवस्थीत असो प्रोग्राम हो डिस्ट्रिक्ट लेवलचेर, तालुका लेवलचेर थंयचे थंयचे परिस्थिती प्रमाण कोऑर्डिनेट करचो पडटलो. हम्म, तो फक्त शाळेचेर सोडून जावचे ना, हम्म, तो फक्त शिक्षकांचेर सोडून जावचे ना. ताजे खातीर ज्यो एजन्सीज आसात तांणी तो कोऑर्डिनेट करचो पडटलो, तांणी तो गायड करचो पडटलो. कारण ऑनलायन इज द न्यू वे अशें प्रत्येक जाण म्हणटा, पूण त्या ऑनलायना खातीर आमचे कडेन जे तरेच्यो तांत्रीक सुविधा जाय, जे तरेची ऑर्गनायज सिस्टीम जाय, म्हणजे आमी सगळे जाण समजता की प्रत्येक शाळे कडेन ब्रॉडबँड कनेक्शन आसा, हम्म, इंटरनेट कनेक्शन आसा, कंप्युटर लॅबोरेटरी आसा. हम्म, कोणें फाटल्या इतल्या वर्सांत पळयलां खंयचे शाळेंतले कितले कंप्युटर चलता ते? बरोबर. म्हणटकच जांकां 10 कंप्युटर दिल्ले ते शाळेंतलो हेडमास्टर म्हाका सांगता, सर 4 आसात पूण एकूच चलता. हम्म, म्हणटकच जेन्ना दिल्ले 10 हय तातूंतले 4 थंय दिसतात आणि एकूच चलता हम्म, आणि हाजेर कोणाचेंच मॉनिटरींग ना, हाचो अर्थ कितें? या हाचो अर्थ आमी पयसो वाडटात पूण त्यातूंतल्यान कितें जावंक जाय हाचो विचार जायना. शिक्षणांतली अकाउंटेबिलिटी ही फक्त पयशाची आसना. हम्म, आणि हे एब्सोल्युटली. नदरेन म्हाका दिसता की फुडल्या वर्सा खातीर पहिली गोष्ट जावंक जाय ती टोटल ऑनलायन एज्युकेशनचें कोऑर्डिनेशन which should be well planned. हम्म. सर शेवटी कितें आसा, तुमी लास्ट तेन्ना म्हाका करतले एक हो गजाल एक भाग. म्हाका एक मुद्दम गजाल विचारची दिसता बिफोर आय लेट यू गो. येते ऑनलायनाचेर तुमी उलयले, ही जी ऑनलायन टिचिंगाची एफिकसी आसा ती तुमी फाटली एक वर्साचो अनुभव पळोवन कितें दिसता तुमकां की आमी वॅक्सिनाची एफिकसी उलयतात तशी म्हाका दिसता आज ऑनलायन एज्युकेशनाची एफिकसी कितली हाजेर विचार जावपाची वेळ आयल्या. तुमकां कितें दिसता ह्या ऑनलायन एज्युकेशनाची एफिकसी कितली? न्ही, एक गोष्ट कितें आसा, ऑनलायनची एफिकसी ना हें सगळ्यांक मान्य आसा हम्म, आणि जाल्यारूय ऑनलायनाक पर्याय ना ही आमचें वास्तव आसा. हम्म, म्हणटकच आतां ऑनलायनाची एफिकसी वाडोवपाची कोणी? हम्म, ते शाळेन, त्या शिक्षकान, त्या पालकान, त्या भुरग्यान, काय जे लोक सांगतात की आमी शिक्षण वेवस्था मॅनेज करता म्हणून तांणी? हो प्रश्न आसा. दीज आर सिस्टमीक इश्यूज आणि ह्या सिस्टमीक इश्यूज कडेन दुर्लक्ष चल्लां कितलोसोच ते. हांव तर म्हणन ह्या संकटाच्या निमतान तरी, कारण ऑनलायन आतां चुकना हें स्पश्ट जालां. स्पष्ट जाला. बरोबर. म्हणटकच ताजी एफिकसी वाडोवपाची जबाबदारी कोणें घेवप? हम्म, शिक्षण खात्याक आजूय हातूंतलें कांयच शक्य ना. कित्याक शक्य ना? कारण थंय मनीसूच ना तसो. हम्म, हे तरेन जर शिक्षणा कडेन पळोवपाचें जालें जाल्यार प्रश्नच प्रश्न तयार जातले आणि कितलेशेच जे प्रश्न दिसतात ह्या हालींच्याच वर्सांनी तयार जाल्ले प्रश्न, कारण आमी फुडें पळयलेंच ना. हम्म, आमी फाटल्या पाना वयल्यान फुडल्या पानार बरयत आयल्यात. सामकें. हेच बाबतींत दुसरी म्हजी सजेशन, मोलावणेची तंत्रां, हम्म, मोलावणेचे ऑप्शन्स ते दिवन, ते टेस्ट करून ते प्रत्येक शाळे पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. या. की फक्त पेपर पेन इव्हॅल्युएशन न्ही, हम्म, कारण ना जाल्यारूय आमच्या पेपर पेन इव्हॅल्युएशनांतल्यान तयार जाल्ले भुरगे आमचे कडेन कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीक खंय पावतात? बरोबर. म्हणून ते खंयच कॉम्पीट करपाक वचनात. बरोबर. सो
हे बदलपाक संद आसा अशें हांव आय समजता. थिंक दिस इज I तुम्ही look म्हणटा at तशें येस every adversity as an दिस opportunity. इज अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी टू प्रोबेबली प्रेस दॅट रिसेट बटन. सर Exact. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. परतय उलोवयात दीस वता तशें, कारण 3 विशय आमी सातत्यान घेतात. एक म्हळ्यार हेल्थ, दुसरी इकॉनॉमी आनी तिसरी एज्युकेशन. म्हाका दिसता ह्या 3 विशयांचेर जर आमी जाग्यार रावले नात जाल्यार आमगे सगळो डॉलारो कोसळटलो. आणि ते तुमच्या सारक्या तज्ञांच्या माध्यमांतल्यान तरी सरकाराच्या कानार पडून कितें तरी एक दोन मातशे शब्द तांचे तकल्या भितर वचून कितें तरी घडचें, इतलोच आमचो उद्देश. सर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. दीस वतात तशी परतय उलोवया. Thanks. हांव थंयच्यान मुखार वतां. आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आमकां जॉयन जातात. आज सकाळी सावन ज्यो घडामोडी जाल्यात त्या घडामोडींचेर आमी नदर मारया. लौकीक, कितें चल्लां? वॉट इज हॅपनिंग? प्रमोद, सकाळी पयलीं आमकां एका फंक्शनाक सीएम मेळ्ळे. सो कर्फ्यूचो जो टायम आसा 7 तारीख पर्यंत तो सोंपत जाता. आमी कर्फ्यूचेर तेका पयलीं विचारलें. सो कर्फ्यू तेणी सांगलें कर्फ्यूचेर स्टेट लेवलचो कर्फ्यू आहा तेजेर 6 जुनाक पर्यंत कितें डिसिजन घेवपाक जाय जाल्यार आमी घेतले, तेणी स्पश्ट सांगलां. मागीर ते वॅक्सिनेशनाचेर उलोवपाक लागले की वॅक्सिनेशन प्रायोरिटी ग्रुप तेंच्यांनी तयार केला. एक 2 वर्सां भुरगे आशिल्ले पेरंट्स, मागीर तेजे रिक्षावाले, पायलट, टॅक्सीवाले अशे ग्रुप केले. आनी काल जेन्ना फक्त पेरंट्सांचे हेका घेतले जाल्यार फक्त 1300 ऑड कितले तरी वॅक्सिनेशन जाले. सो तेणी मागीर सांज पर्यंत तेंच्यांनी ते लिमीट वाडयले आनी 5 वर्सां पर्यंत भुरगे आशिल्ले पेरंट्सांक डायरेक्ट तेंचे बर्थ सर्टिफिकेट दाखोवन घेवपाक येता. सो आयज तेजो रिपोर्ट येवपाचो अजून की बाबा तेका रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो काय म्हणून. पण सीएम म्हणला आपले टार्गेट आसा की देशांत सगळ्यात पयलीं 100% वॅक्सिनेटेड स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाचे टार्गेट आपण दवरला म्हणून सांगला. आनी हे जे तेंच्यांनी प्रायोरिटी कॅटेगरी तयार केल्या, पेरंट्स, कोमॉर्बिडिटीज, टॅक्सी, रिक्षा आनी मोटरसायकल पायलट, हे कॅटेगरी फुल्ली कवर जाल्यार तेच जाता 30% कॅटेगरी ह्या एज ग्रुपांतले. सो आनी जुलय पर्यंत ह्या कॅटेगरीन ते 100% जुलय एंड पर्यंत 100% कवर करपाक सोदता. दुसऱ्या हेजे आयज हेजे बुलेटीन येयला पॉझिटिव्ह केसींचे. सो सॅम्पल कलेक्टेड आसली 3945 रिपोर्ट आयले 4086 रिपोर्ट चड आयले कारण कालची सॅम्पल 203 सुमार कालची पेंडींग आशिल्ली. आयज सॅम्पल 62 सुमार पेंडींग उरता ह्या रिपोर्टांतल्यान. आनी पॉझिटिव्ह केसीस आयल्या 576 आनी पॉझिटिव्हिटी रेट 14%. इतलो पर्यंत देंवला, बरी गजाल. प्रमोद, एक कर्फ्यूचेर फुडें सांगपाक जाय ते एज्युकेशनांतली जी आमकां एक करून सर्क्युलर येवपाक लागला. हायर एज्युकेशनान पयलीं सर्क्युलर काडले की तेंचो कॉलेजी आनी युनिव्हर्सिटी टिचींग स्टाफ कॉलेजींतलो तेंच्यांनी 8 जुनासून कामार येवपाचो हें केला आनी डिजिटल मोडांतल्यान टिचींग स्टार्ट करपाचें तेंच्यांनी डिसिजन घेतला. युनिव्हर्सिटीचो 7 जुनासून एक दीस पयलीं येतले. डिजिटल मोडांतल्यान भुरग्यांक कॉलेजीन येवपाक दिवप ना हें तितून डिसिजन आहा. ताजे उपरांत एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर हे जाले कॉलेजीचे हायर एज्युकेशन सर्क्युलर. एज्युकेशनाचे सर्क्युलर येयला तेंच्यांनी सांगलां गव्हर्नमेंट एडेड आनी नॉन एडेड जे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशना अंडर जी स्कुलां येता तेंच्यांनी नॉर्मल हितूंतल्यान टिचींग एंड नॉन टिचींगांतल्यान काम स्टार्ट करा म्हटलां हेंच्यांनी. तितून मातशे डिटेल्स तितून कांय ना. जशें हायर एज्युकेशनान डिटेल्स दिले भुरग्यांक आपोवचे ना, हे टिचरांक मेन्शन केल्लें ना की तेंच्यांनी ऑफिसान येवपाक म्हणजे तेंच्यांनी ऑफिसान येवपाक जाय, डिजिटल मोडान घरा कडल्यान करपाक जाता. तेजे एक वेळ मागीर गायडलायन्स मागीर येतल्यो. पूण हे सगळे सर्क्युलर्स जे गव्हर्नमेंटा कडल्यान येवपाक लागले तेजे वयल्यान कळटा की हो जो स्टेट लेवल कर्फ्यू चालू आशिल्लो तो आनी म्हाका दिसना आनी फुडें एक्सटेंड जातलो. सो हे दीज गव्हर्नमेंट आर द लेवलाचेर इंडिकेशन्स, दीज आर क्लियर कट इंडिकेशन्स. आनी जरी जालें जाल्यार रिओपनिंगाची अशी एक प्रक्रिया सुरू जावपाक शकता जंय मॅक्झिमम गजाली ओपन जातल्यो आनी थोड्योच गजाली बंद उरतल्यो फॉर प्रोबेबली आफ्टर अनादर 8 days or 15 days. अशी सद्याक म्हाका दिसता इंडिकेशन्स मेळटात. ही जी दोनूय सर्क्युलरां आयल्यात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची, दे मेक इट क्वायट क्लियर दॅट रादर दॅन एक्सटेन्शन ऑफ कर्फ्यू आमी फुडल्या आठवड्याक घडये अनलॉकिंग पळोवपाक शकतले. आनी एक मेजर ज्यो खंयच्यो कंप्लिटली लिजर किंवा अशी गजाली आसात तितल्योच बंद दवरून त्यो एक एक करून हळू करून जशे सप्तकां वतात आनी पॉझिटिव्हिटी रेट देंवता त्या प्रमाणे घडये अनलॉक जावपाक शकतात अशी सद्याची इंडिकेशन्स आसात लुकींग एट दीस सर्क्युलर्स. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव थंयच्यान वता आमचे सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमारा म्हऱ्यान. मुकेश, वॉट इज हॅपनिंग? वॉट आर द अपडेट्स?
Pramod, Goa Congress, President Girish Chorankar has filed a petition before the High Court challenging the order of the Speaker of Goa Legislative Assembly in the matter of 10 MLAs disqualification who have joined BJP or merged into BJP. That is the major question. In the long petition, many things have been said about the order of the Speaker, saying that it promotes the defection law. Rather promotes political defection in the country. So it should be set aside and 10 MLAs should be disqualified. The main question which I feel that answered or discussed before the High Court, that is what is the 10th schedule. So according to the petitioner, Girish Chorankar said that 10th schedule only contemplates merger of the original political party and not the legislative party. So this is the and that to a 2/3 legislative party. Yeah, 2/3. So in this case, there is 2/3 merger, no doubt about that number. But the question is that it should be by the original party or a legislative party. This is going to be a main point for the determination before the High Court. थँक्स अ लॉट मुकेश. म्हाका दिसता हें जें पिटिशन आसा तें आज सकाळीं विरोधी पक्ष फुडारी आनी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांची पत्रकार परिशद जाली. थंय हो प्रश्न पत्रकारांनी विचारलो आनी तेन्ना कळ्ळें की 4 दीस पयलीं हें पिटिशन फायल जालां आनी हो जो स्पिकरान क्वॉलिफाय करपी निर्णय दिल्लो ताका चॅलेंज करपी हें पिटिशन हायकोर्टा भितर ताची हियरींग स्टार्ट जातली. दोज वील बी रियली इंट्रस्टींग. जशें मुकेशान सांगलें की 10th शेड्युलाचो आवाठ कितें, म्हाका दिसता हो जो इश्यू आसा प्रोबेबली देशभर आसा तो परत एक फावट म्हाका दिसता गोंयच्या ह्या केसींतल्यान ताजो सूक्ष्मोक्ष लागता काय कितें. कारण हाजे पयलीं जे 10th शेड्युलाचे अमेंडमेंट्स जाल्यात ते गोंया भितरली डिफेक्शन्स आनी गोंया भितरली फोडाफोड आनी आयाराम गयाराम कल्चर पळोवन जाल्लें. परत एक फावट ह्या केसीच्या माध्यमांतल्यान गोंय आनीक 10th शेड्यूल रिफायन करता काय कितें तेंय म्हाका दिसता कळटलें जशी ही हियरिंग्स जातात तशी. थँक्स अ लॉट मुकेश. हांव थंयच्यान वता साश्टींत. सावयो डायस आसा आमचे बरोबर. सावयो, कितें चल्लां साश्टींत? साश्टींत आतां आमी पळयलां जायते एरियांनी केसीस कमी जायत वयतात. जायते PHC लेवलाचेर जावं मारगांव आनी फातोर्डा बी केसीस लेवल. पूण आतां अशें दिसता की आमी 3rd फेजाक तयारी कशी आतां साश्टींत कोवीड सेंटर उबारतात. लायक काल नुवे बाबाशनान काल आतां म्हाजोड्डा हांगासर एक 26 बेडेड कोवीड सेंटर ओपन केलो. जाल्यार आयज कोलवा चर्चिल आलेमांव आनी कोलवा पॅरिश इगोर्जीच्या हॉलान 28 बेडेड कोवीड केअर सेंटर ओपन केला. सर बाकीचे सांगचे म्हणल्यार आयज सावथ गोवाची अपडेट मेळ्ळ्या ती डॉक्टर राजेश पाटील जो नोडल ऑफिसर आसा ताणें दिल्या ती अशी आसा. आयज सर 13 पेशंट कोवीड जावन एडमीट जाल्यात हॉस्पिटलान. जाल्यार 27 पेशंट कोविडाचे बरे जावन घरा गेल्यात. आनी तशें सर आयज सावथ गोवा कलेक्टर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 3 डेथ जाल्यात आनी सद्याक 210 पेशंट सिम्टमॅटीक हे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट घेतात. सो सालसेतीची केसीची अपडेट सांगची म्हणल्यार सदाचे भाशेन मारगांव आनी फातोर्डा हे हायेस्ट आसात पूण जायते कमी जाल्यात. आयज 803 केसी आहा. बाली आनी कुंकोळ्ळी 230 आनी 9 केसीस आहा. चिंचिनी एक्टीव केसीस 170 आहा. लोटोली 289 आहा. कांसावली सर 330 आहा आनी नावेली 216 आहा. सो तशेंच आनीक सांगचें म्हणल्यार की आतां सालसेतीन जायते कडेन टिका उत्सव चालू आहा. काल मडगांव आसलो, आयज फातोर्डा आहा आनी लोक उत्सवाक बरो रिस्पॉन्स दिता. तरी जाली सालसेताची अपडेट. थँक्स अ लॉट सावयो. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबता. शिक्षण धरून कोवीड मेरेन ह्यो अपडेट्स तुमचे म्हऱ्या हाडपाचो हो प्रयत्न. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.